प्रितीच्या भावान भयणो, आयज जेजू आमकां ह्या शुभ वर्तमानांत आपले शिसांक कसो ताचो पाटलाव करतल्यांक कसलें तांचें मिसांव जें तांकां दितलो वो ते मागीर फुडाराक जेजूचें मिसांव हो कार्य मुखार व्हरतले तेन्ना कसलो तांकां हे त्रास धुमाळे सोसूंक पडटले तांचो तो उगडास करता. आनी हें आमकांय तो एक शिटकावणी कशी येता म्हणजे कितें आमी तर जेजूचे खरे आपोस्तल जेजूचे खरे धर्म जातले जाल्यार आमच्या जिवितांत हे कश्ट आसतलेच, आमच्या जिवितांत हे त्रास आसतलेच. आनी हे त्रास हे कश्ट हे जावन आसा आमचे हे दर एक क्रिस्ती पाटलावदाराचो जिविताचो भाग आनी ते आसूंकूच जाय. आमचें जिवीत तरी सोंपें आनी सादें आनी सगळेंच बरें आसलें जिवीत आसत जाल्यार आमी खंयच वचूंक पावचे ना. आनी हेंच करतलें, हेंच न्हू आमकां आमच्या सोम्या जेजून आमच्या सोडवणारान आमकां आपल्या जिवितांतल्यान ताणें आमकां दाखयल्लें आसा. तो आमच्या पातकां पासत ह्या कश्टांचो मार्ग चल्लो आनी ह्याच मार्गान चलोवंक तो आयज आमकां आपयता. आमी पळयत आनी आमी उदाहरण पळयत जाल्यार न्हू आमचे आयच्या संवसारांतूय बी जायते आमचे क्रिस्ती भाव भयणी जीं जायतीं आमच्या भावाता पासून जायती कोश्ट सोंसतात. जायते कडेन आमी आयकतात, न्यूजाचेर बी आयकतात, न्यूज पेपराचेर बी आयकतात आमचे क्रिस्ती भाव भयण्यांक जायते त्रास दितात ते आमकां दिसून येतात. आनी आमी पळयत जाल्यार आमच्या दिसांतूय अशें आमी आयकलेलें आसा. तेच पयलीं मोगाच्या भावा म्हणून आयज जेजू आमकां शिटकायता हे त्रासांक हे दुमाड्यांक आमी कशे तरेन फुडें करूंक जाय. आमकां जेजू आमकां सांगना हे जे त्रास येतले तांचे कडल्यान आमकां पळोवंक वा तांचे कडेन आमकां धांवून सोडूंक आमकां तो सांगना. पूण तो आमकां ते कशें फुडें करूंक जाय ती आमकां तो ताच्या शिसांक तो आमकां सांगता. आनी पयलें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो हें आयचें आमी वाचप जें आयकलां ताचे पयले भागान आमी पळयत जाल्यार हांव वाचूंक ना तातूंत जेजू आमकां ताच्या शिसांक चतूर रावंक आपयता. पयले सुद्दां आमी जेजूचें राज परगट्टें जाल्यार आमी चतूर रावंक गरजेचीं. म्हणजे कितें आमी काळ बदलता तेन्ना देवाचें राज कशें दुसरे भाशेन दुसरे मेथड्स वा दुसरे भाशेन आमी कशें तरी आमी जेजूचें राज परगटलें तें आमकां तो चतूर रावंक आपयता. आमचो काळ बदलो तसो आमी तरी पयलींचे भशेन आमी वचत जाल्यार आमचें हें कांयच चलचें ना. पयलींच्या तेंपार भायर वचून आमी लोकांक सांगतालीं रस्त्यार वचून जेजूचें राज परगटाले. पूण आतां आमी तशें करूंक जायना. आमी तशें केलें जाल्यार आमचें कोणूच आयकोचें ना. पूण आमचे ह्या जिवितांतल्यान आमी कशे तरेन दुसऱ्यांक जेजू दिवंक जाता तें आमकां चतूर करूंक सांगता. दुसरें म्हणल्यार आमकां जेजू शिडूकूय रावंक सांगता आनी सादेय रावंक आपयता. म्हणजे कितें जेजूचो पाटलाव करतल्यांक आमी कालतीपणाचें वा सादेपणाचें आमकां हे गूण आसूंक जाय. हे तरी आमच्या जिवितांत नाय जाल्यार आमी हे जेजू जो अणभवल्लो आसा तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावचे नात. आनी तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो जेजू आमकां सांगता की आमचे हे जे त्रास येतले आमकां धरून मुखार वतले तेन्ना आमी भिवपाची गरज ना. आमी आख्खें जिवीत देवाचेरूच आदारून देवाचेरूच आमी आमचें जिवीत समर्पूंक गरजेचें. कित्याक जेन्ना ते आमकां प्रश्न करतले तेन्ना हे दुमाडे येतले तेन्ना आमकां प्रश्न करतले तेन्ना आमचें जिवितांतल्यान देव बापाचो आत्मो जो आसा तो उलयतलो. मोगाच्या भावान भयणो हें करतलें जाल्यार आमी पयले सुवातेर आमचें जिवीत आमचें आख्खी कूड जावन मानून घेवंक जाय हें देवाचें मंदीर आनी तातूंतच देवा बापाचो पवित्र आत्मो ताणें बसका घेतलेली आसा. ताकाच आमी आपणावंक गरजेचें आनी तोच आमच्या जिवितांतल्यान एक देवाचें कितें उतरां जीं आसा ती उलोवन दुसऱ्यांक देवाशी ओडून हाडटलो. आनी ताच्यानूच जाता देवा बापाच्यानूच जाता.
आमचे कार्य म्हणल्यार आमी फकत देवाच्या हातान आमचें जिवीत समर्पण करचें आनी हेंच जेजू करूंक आपयता. आमी तर हें करिना जाल्यार जेजूच्यान आमच्या जिवितांतल्यान कांयच वावर करूंक जायना. आमी जाता ते भाशेन जेजूचे कोरे फाटलावदार जातले जाल्यार बरे तरेन बऱ्या मार्गान चलूंक वावरूंक गरजेचीं. आनी जसो आमचो जेजू कुश्टांचो मार्ग चल्लो तेच पावलांनी चलून आनी देवाचें राज घडोवंक आमी वावरूंक गरजेचीं. तर आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत तेन्ना आयच्या दिसा आमी मागतात देखून आसतना आमी आमच्या जिवितांत देवाची शक्ती आनी देवाचें बळ मागुया. जेजूचें राज परगटूंक, जेजूचे खरे फाटलावदार जावंक आनी जेजूच्याच मार्गान चलून खरे धर्म प्रगटणार जावंक देवाचीच हीच कृपा आमी मागुया.